माशेलकर फॅमिलीचो 6 टर्म आसा. हेज्या पयलीं आमच्या माशेलकर फॅमिलीचे 5 टर्म जाल्ले आसा. तेज्या पयलीं म्हाजी मम्मी आसलेली 3 टर्म 15 वर्सां. मागीर म्हजी भाभी आसली, मम्मी एक्सपायर जावन. 4th टर्मूय म्हाजी मम्मीच येयल्ली. मागीर तिका कितें हार्ट अटॅक खातीर ती हें जाली आनी तिका तिच्या फाटल्यान बाय इलेक्शन जावन म्हाजी कजनाची बायल इलेक्ट जावन येयली. तो 4th टर्म आशिल्लो आनी 5th टर्माक हांव इलेक्ट जावन येयलें आनी दीस इज द 6th टर्म. थँक्यू सो मच. हांव वॉर्डाक येयल्लें. वॉर्ड नंबर? वॉर्ड नंबर 6. एकंदर कितें दिसता एकंदर तुमकां पिक्चर कशें दिसता? बरें आहा. सकाळच्यान लोकांचो प्रतिसाद कसो जाला? बरो आहा प्रतिसाद. आनी तुमी रावल्यात ते इंडिपेंडंट की BJPचे? इंडिपेंडंट. तुमकां कितें दिसता? म्हाका हें आहा अशें आहा दिसता एकंदर इतकेच म्हणणें आहे की सगळ्यांनी कॉपरेट करपाचें, पीसफूल करून दिवपाचें. कित्याक निर्णय लोकांनी ऑलरेडी घेतलेलो आसतलो आनी जे वोटींग आहा तेच आमी सगळ्यांनी मेळून सारकें करपाचें इतकें म्हणटा. आणि सकाळच्यान लोकांचो प्रतिसाद कसो? लोकांचो बरो प्रतिसाद. तरी टायमींग जर 7 जालो जाल्यार चड बरें आसलें. लोकांक कामाक वचपाकूच प्रॉब्लम जालो. जेन्ना आमी 8 येयले हांगासर 8:30 आमी कितें आसले हांगासर तेच पयलीं लोक जावन लायनीक रावलेले. सो जर 7 आसले जाल्यार चड बरें जातलें आसलें. कित्याक लोकांक कामाक वचपाक मेळटलें आसलें. तुम्ही कितले वॉर्ड नंबराचेर आसा? वॉर्ड नंबर 10 आहा. पूर्ण नाव सांग. मागीर जयेश विष्णू पालयेकर, वॉर्ड नंबर 10. तृप्ती सावंत आसा. वॉर्ड नंबर 6 म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक उबें रावल्लें आसा. कसो कितें रिस्पॉन्स आहा? रिस्पॉन्स लोकांचो बरो आसा. लोक कोरोनाच्या टायमार सुद्दां आपलो टायम काडून हांगासर वोटींग करपाक गेल्ले आसा. लोकांचो प्रतिसाद सकाळच्यान बरो आसा. बरो आसा प्रतिसाद. आता तुम्ही भाजप प्रस्तुत आसात आणि तुमच्या विरोधात म्हणजे माजी नगराध्यक्षही असतात. एकंदर किती दिसतात? माजी नगराध्यक्ष गजानन सावंत दिसा असले फाटल्या वर्सांनी, पण तेंच्यांनी आमच्या वॉर्डान जाय तशी कामां केल्ली ना आसात. सो 2 फावटी ते निवडून येयल्ले आसात फाटल्या फावटी, पण जाय तशी कांयच कामां केल्ली ना आसात. सो लोकय मातशे बेजारलेले आसात. दुसऱ्यांक चान्स दिवपाचो लोकांचो आसा. सो पळोवया. तुमचे कितें आसा? फाल्यां सकाळ जर निवडान आयली आमी निवडून येयल्ले आसा जाल्यार सो आमच्या वाड्याचेर चडशे भुरग्यांची कांयच कामां जाल्ली नासा. तेणी फाटल्या वर्सा आश्वासनां दिल्लीं कामांक लायता आनी कांयच तेणी तशें हें केल्लें ना आसा. सो हांव ट्राय करतलें की लोकांची चडशी भुरग्यांची तांकां कामां खातीर लावता. हांव ट्राय करतलो. सो साहेबांचो म्हाका सपोर्ट आसा बाबू आजगांव करून. किती डेव्हलपमेंटल वर्क तुमचे पेंडींग आहात? डेव्हलपमेंट वर्क म्हणल्यार चडशे आमचे रोड बीन मातशे सगळे पिड्ड्यार जाल्ले आसात. रोड मेन चडशे रोडांचो प्रॉब्लम आसा आनी जॉबांचो चडसो. सर तुमचें नांव कितें? माझं नाव संजय रामकृष्ण सावंत. हां आतां हांगा तुमच्या ह्या वॉर्ड नंबर 6 न्ही कितें कितें डेव्हलपमेंट तुका वोटींग मारपाक गेल्ले तुमी? हे आत्ता वोटींग मारपाक गेलेलो. हय. तर तुमी मत मारपाक गेल्ले? हे मत मारपाक गेले माती मारले आतां आनी तुमकां अशें की तुमकां कितें दिसता कितें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय? मेन मीन्स फर्स्ट येसो तो वॉटर इश्यू आसा. वॉटर इश्यू म्हणजे वॉटर उदीक आसा ते एक मॉर्निंग एक वर फक्त उदीक येता सगळ्या फूल वार्डामध्ये आनी मागीर 1 वर जालें की मागीर उदीक अजिबात येना थिंगासर. तो प्रॉब्लेम आसा. आनी दुसरें आसा म्हणजे आमच्या सावय वार्डात एक ग्रावंड आसा. ते ग्रावंडाचो प्रॉब्लेम म्हणजे ग्रावंड येदो व्हडलो ग्रावंड म्हणल्यार आय थिंक इट इज मोर दॅन 25 crore रुपीज. पण जशें जावपाक जाय न्हू तशें ते ग्रावंडाचें यूज जायना आतां. म्हणजे आतां जवळ जवळ कितलींशीं वर्सां जाल्लीं आसा ग्रावंड बांदून तशेंच तसोच आसा. तुमकां बाकीचे कसले इश्यू फेस करचे पडटले? इश्यूज म्हणजे आतां क्लिनींग आसा. ते क्लिनींग सारकें जशें जावपाक जाय तशें क्लिनींग जाय. आतां पळोवपाक फूल अशें रोड आसा
त्या रोडार जाय ते सगळीकडे असे मीन्स जसे जे क्लिनिंग आसा न्हू क्लिनिंग सारकें अशें क्लियर अशें जायना क्लियर कटशें जायना अशें क्लिनिंग फूल वाडा आनी दुसरें मेन प्रॉब्लेम रोड्स आतां ते रोडाचें जे डेवलपमेंट जे सुरू आसा न्हू आतां पयलें जाल्यार आतां आमच्या वाड्याचे मातशें फुडें गेल्यार मालपें आसा मालपें पळयत न्हू जाल्यार रोडाचो इतलो प्रॉब्लेम आतां जाल्लो आसा आतां MVR आसा ते रोड कन्स्ट्रक्शन चालू आसा मीन्स गाडये कशें काडपाचें मीन्स जशें ते सायनबोर्ड लावपाक सायनबोर्ड जशें कितेंच लायना ताका लागून जशें गाडये कश्यो काडपाक जाय कितें खंय व्हरपाक जाय तें कितेंच कळना आनी ताका लागून आतांच हांगासर एक आतां अशें ते कालच पयलीं ते एक्सिडंट सुद्दां जाल्लो आसा थिंगासर ताका लागून तो एक सायनबोर्ड जेन्ना ते कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट आसता तेन्ना सायनबोर्ड जशें लावपाचें एक शक्य आसा ती लावपाक जाय म्हणटा आनी हे आमचे आतां ते आमी आतां हांगासर जे होटल हे आमचे ते कितें म्हणटा तें आतां आमी वोटींग तेंचे आमचे जे आतां जे लिडर्स आतां आमी आतां निवडून दिता तेंच्यांनी हे तरी हे करपाक जाय आनी ते सगळे इश्यूज आसा ते सॉल्व करून घेवंक जाय ओके माझे नाव वॉर्ड नंबर 7चे कॅन्डिडेट एकंदर म्हणून कितें दिसता अशें बरें आसा अजून पसून कांय ना आणि लोकांचे प्रतिसाद कसो काय आसा? बरो आसा बऱ्यातलो बरो आसा तुमकां कितें दिसता एकंदर म्हणजे आसा बरें आहा मागीर आणि तुम्ही वॉर्ड नंबर कितले म्हणटा तुमी 7 वॉर्ड नंबर 7 माझे आसा बरें तुमचे अगेन्स्ट खूप जाणां रावलेले आसात दोगांय रावले दोग जाण रावलेले आसात कितें हे आसा होप्स आसा कशें कितें तशें हें कांय ना म्हाका म्हाज्या वोटीसांचेर पूर्ण विश्वास आसा माझे नाव सावी सावंत आसा वॉर्ड नंबर 6 हातून हांव उबी रावल्लें आसा आनी म्हाका सपोर्ट म्हाज्या फूल फॅमिलीचो आसा आनी तितून करून एक रामा सावळ म्हणून तो एक म्हाका मेळ्ळो आसा तेणी म्हाका फूल सपोर्ट केल्लो आहा आमची फूल फॅमिलीन आमकां फॅमिली आनी तो आनी म्हाजे वॉर्डान जितली हें आसा पळय मतदारां तितल्या लोकांनी म्हाका फूल सपोर्ट केल्लो आसा हय तुका ना म्हणून कोण सांगलो म्हाका घालता अशें सांग आज तुम्ही इंडिपेंडंट रावला हय हांव आणि लास्ट टाइम जो कॅन्डिडेट आसलो म्हणजे लास्ट टाइम जो कावन्सिलर नाल्यार जो इलेक्शन त्यांनी कितें कामां करूंक तुम्ही आयज रावल्यात काय तुम्ही कोणी तुमकां फुडें काडले म्हणून तुम्ही रावल्यात म्हाज्या फॅमिलीन म्हाका फुडें काडले तुमकां दिसता एक फावट ना आमी कितें जालें आमी कोणूच रावंक नासले एक फावट म्हाका उमेद आसलेली आनी आमी सगळ्यांनी एक केलें आमकां एक लेडीज जालो म्हणटकच आमी तेंच्यांनी सपोर्ट केलो म्हाका कितें प्रायोरिटी आसतली तुमची कितें करपाक केला कित्याक तेंची जी कितें कामां आसा मतदार तेन्ना ते जाता तितलें करूचे हें करतले करपाचें काम आमी करतले रावली आसा तेच्यान म्हाका रावली आसा तेच्यान आई आयज तुमी सकाळी उठून वोटिंगाक आयल्यात कशें दिसता तुमकां बरें दिसता आयज तुमी इतले जाणटे म्हणजे आमी तुमकां म्हणांक जायना कित्याक तुमच्या फुडें आमकां लज दिसता की आयचे आमचे युवा भुरगे आसात ते खंय तरी वोटिंग करपाक लजतात किंवा येवपाक हें करतात तुमचें कितें दिसता काय ना बरें तुमचं नांव कितें कितें दिसता तुमकां बरं वोटिंग आतां इतल्या वेळार कितले वर्सां जाले तुमी वोटिंग करता जालें खूब वर्स हय न्ही बरें
हांव हांगा वोटींग करपा इतल्या खातीर येयला की आमच्या गोंयांत बरें डेव्हलपमेंट येवनी आनी बरें सुदारमेंट जावनी मातशी आनी भुरग्यांका मातशी न्यू भुरग्यांक जॉब मेळोनी आनी मातशें बरें हें जावनी. तूं एक उलय मुगो. मी आतां वोटींग करपाक गेला ह्या वयाचेर सो कितें दिसता म्हाका कित्याक वोटींग करपाक येयला तुका कितें दिसता पेडण्याची उदरगत जावपाक जाय न्ही पेडण्याचे उदरगत जी आमची जावपाक भुरगीं जाय आसात ते खंय तरी येवपाक वोटींग करपाक फाटीं सरतात आनी तुमी ह्या अशा परिस्थितीन तुमी आयल्यात तांकां तुमी कितें सांगता आई? येवचें तेंच्यांनी वोटींग करपाक अशें तुमचें मत आसा? आजचे तरणाटे भुरगे आसात न्ही तेंच्यांनी वोटींग करपाक येवंक जाय न्ही तुमची इतले एज जाला तरी तुमी येता मागीर त्या सगळ्या तरणाट्याच्या भुरग्यांनी पण येवंक जाय न्ही वोटींग करपाक हय न्ही बरें शिकून बरें जावंक जाय न्ही भुरगे पेडण्याचो विकास जावपाक जाय न्ही उदरगत जावंक जाय न्ही पेडण्याची हां म्हणून आयला न्ही तूं हां रमेश विठ्ठल किरोडकर मी आतां वोट करपाक गेल्या काय दिसता कित्याक खातीर अशें वोट करपाक गेल्या आमी वोटींग हें कंपल्सरी करपाकूच जाय आनी कोण येता ते काय येवनी आमकां काय प्रॉब्लम पण तेणी वचून फुडें तरी बरें कितें करपाक जाय सगळ्यांक हेल्प करपाक जाय जे एक कितलेशे हे आसता गोश्टी ते आमी फुडें तेंच्यांनी करपाक जाय. तुमचें पयलेंच मत तुमी मारता का सेकंड टायम फर्स्ट टायम थर्ड टायम तुजें गो म्हाजे म्युन्सिपाल्टीचे फर्स्ट म्युन्सिपाल्टीचें थर्ड फर्स्ट फर्स्ट म्हणजे फर्स्ट टायम तूं मत घालता कशें दिसता तुका तुजें मत कोणाक दुसऱ्याक दिता आसतना तुका अशें कित्या खातीर मत मारता म्हाजें मत हांव वेस्ट घालचें ना हांवें चिंतलेलें राव बट तांकां हांव मत घालता तेंच्यांनी कितें फुडें कितें बरें करपाक जाय तुका तुमच्या वाड्यान अशें तुमच्या हितून कितें बरें जाल्लें जाय ती सगळ्यांक तेंच्यांनी बरी हेल्प करपाक जाय जी कोण जाणटी बी आसता सो तेंचे बी बरें चिंतपाक जाय तेंच्यांनी. नेहा अर्जुन आसोलकर वॉर्ड नंबर 5 बांदोडवाड्याचे कॅन्डिडेट. पयलींच्यान खूब इंट्रस्ट आशिल्लो की रिगार्डींग सोशल वर्क लोकांक खूब हेल्प करपाची. सो आयज जो म्हाका हो चान्स मेळिल्लो आसा तो आयज हांव फुडें पावल घालून देवी भगवती देव रवळनाथ
आमचे राष्ट्रोळी महापूर हे जे सगळे देव आसा तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट दिल्लो आसा. तातूंत हांव फुडें सरलेलें आसा आनी हांव पेडण्याचेच भुरगें आसून म्हाका अशी हें आसा, आशा आसा की लोक म्हाका बऱ्या मतान भरगच्च मतांनी निवडून हाडटले. आनी हांव म्हाजे कडेन जितली कामां आसली, बेसीक बारीक आसो की व्हडली आसो, जितली कामां आसतली पळय ती हांव म्हाज्या हेतून करपाचे पूर्ण प्रयत्न करतले. हेच्या पयलीं सुद्दां केल्लेले आसा हांवें. इवन पेडणे म्युन्सिपालिटीन हांवें अरावंड 3 years काम केल्लें आसा. सो म्हाका खूब आयडिया आसा रिगार्डींग पेडणे म्युन्सिपालिटी और म्हापसा. इवन हांवें म्हापसानूय काम केल्लें आसा, म्हापसा म्युन्सिपालिटी. सो खूब आयडिया आसा रिगार्डींग ऑफिशियल वर्क. सो हेच्या फुडें आतां जे हांव पॉलिटिकल हेतून जे पांय दवरिल्लो आसा तेतूनसून सुद्दां हांव त्या माध्यमातून हांव लोकांक जे कल्चर बी आसा पळय, आमचे कल्चर आसात ते सगळे लोकांच्या दरम्यान फुडें हाडपाक ट्राय करतले. आनी आमच्या वाड्यार जी बारीक कामां आसात, जी गटरांची कामां असतात, कितें वॉल बांदपाचे आसतात, रिटर्निंग वॉल्स आसात, आमच्या हेतूर आमच्या वोटर्सांनी खूब हें केल्लेलें आसा रिगार्डींग गार्डन, तांकां गार्डन जाय म्हणून. सो हांव आमच्या गव्हर्मेंटाचे सरकार BJP सरकाराचे तेंच्या अंडर हांव राविल्लें आसा. बाबू सरान आमकां खूब सपोर्ट दिल्ल्या कारणान हांव तेंचे खूब बरें मागता. आनी तेंच्या हेतून हांव ही जी कामां आमचे वॉर्डाची जी पेंडींग आसात, 5 वर्सांनी कितें जावंक ना, तेच्या पयलीं कितें जावंक ना, ती पूर्ण करपाचें हांव पूर्ण हे ट्राय करतलें. म्हाज्या दरम्यान कितलें जाता तितलें हांव करतलें. आनी थँक्यू. आणि ज्या आपुलकेन प्रभाग नंबर 4च्या नागरिकांनी 2015 सालीन म्हाका विजयी करून दिल्लेले, तोच विश्वास आणि तीच आपुलकी हांवें फाटल्या 5 वर्सां दवरून ह्या लोकांपर्यंत पावयलेली आसा. जावं ते मागीर कामाच्या स्वरुपान, डेव्हलपमेंटाच्या स्वरुपान किंवा अन्य गोष्टीच्या लोकांपर्यंत हांवें पावयलेली आसा. बारीक बारीक समस्या ह्या प्रभागांतली हांवें सोडयलेली आसा. जी संकटां येयली त्या संकटाच्या वेळी ह्या नागरिकांनी म्हाका हाक मारलो आनी हांव तेंच्या फाटल्यान सतत रावलेलें आसा. येणाऱ्या सोमवारा म्हाका ह्या कामांची पोच पावती मेळटली ह्या बद्दल म्हाका खात्री आसा. हें हांव सांगूंक सोदतां. ह्या प्रभागान त्या वेळी जो म्हाका आशिर्वाद दिल्लो तोच आशिर्वाद, तोच विश्वास म्हाका आतां हेच्या फुडेंय दितले अशी फक्त म्हाका आशा ना, अपेक्षा ना, तर पूर्ण खात्री आसा की विजय म्हाजोच आसा आनी भरपूर बहुमतान हांव निवडून येतले अशी हांव आशा व्यक्त करता. आनी जे पद्दतीचें काम जाल्लेलें आसा ते अवश्य हे नागरीक म्हाका पोच पावती दितले, इतलेंच सांगता. विनोद बाब, आयज पेडणा म्युन्सिपालिटी इलेक्शन जाल्लें आसा. आता ऑलमोस्ट 5 जाली, इलेक्शनाचो टायम सोंपलेलो आसा. सो सकाळ मेरेन तुमकां कशें दिसता की लोकांचो प्रतिसाद सकाळ तो इवनिंग मेरेन कसो कितें आसा? तशें जर पळयशी जाल्यार आयज आमच्या पेडणे नगरपालिकेन 4200 वोटर्स आसात. हांचो सगळ्यांचो जर विचार जर केलो जाल्यार कॅन्डिडेट 10 वॉर्डांनी नाम म्हटलें जाल्यार 47 कॅन्डिडेट हांगा उबे आसात. सकाळच्यान मोठ्या प्रमाणान प्रत्येक कॅन्डिडेटांचे जे कार्यकर्ते आसात ते कार्यकर्ते आपल्या वोटर्सांक हाडून वोटींग करता. आयज आतां 5 जाल्लेले आसा आनी 5चो जर आमी निकाल आमच्या हातीन येता तो जर पळयलो जाल्यार सगळ्यांचो जे पर्संटेज जर पयली जाल्यार 90 एंड अबाव दिसता. हाचो अर्थ असो की मोठ्या प्रमाणान हांगा वोटींग जाल्लेलें आसा. त्यामुळे कोणाक कितले पडटले जाल्यार हेंचे सगळ्यांचे कडेन लक्ष लागून आसा. येस. चला